टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे तीनय संपादक आसात. गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल आफोन्सो आणि गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. खुबश्यो म्हत्वाच्यो गजाली जाल्यात फाटल्या सप्तका भितर, ताचेर आमी चर्चा करतले. आणि सगळ्यांत पयली जी करतात ती म्हळ्यार SIT, विच इज प्रोबिंग फ्रॉड्युलंट लँड डील्स. जाचेर SITचे SP काल उलयले. तातूंत एक इंट्रस्टिंग आशिल्लें गजाल की 35 FIR फायल जाल्यात, 100 वयर प्रकरणां तांचे म्हऱ्या आयल्यात आणि 9 जाणांक अरेस्ट केल्या जाता मेरेन आनी 8 जाणांक बेल मेळ्ळ्या. सो ह्या नोटाचेर हांव आयच्यान स्टार्ट करता. किशोर, हो जो तपास पळयलो SITचो, जाल्यार तो तपास तुका कितें सांगता? हे सगळें रायट डायरेक्शनान वता, हातूंतल्यान कितें भायर सरतलें काय हातूंतल्यान आनी कितें तरी कायदेशीर गजाली निर्माण जातल्यो? कारण कांय केसी भितर तर थर्ड पार्टी रायट्स तयार जाल्यात. ज्या मनशान स्वताच्या नांवार फ्रॉड्युलंटली जमीन करून घेतिल्ली ताणें ती वचून तिसऱ्याच मनशाक विकूनय उडयल्या. सो हे जर सगळ्यो गजाली पळयल्यो, SITचो आरंभ ज्या रितीन जाल्लो त्याच नेटान आणि त्याच उद्देशान ह्यो गजाली मुखार वतात अशें दिसता काय कितें? पहिली गजाल म्हटल्यार SITचो आरंभ जो जाल्लो ताचें आमकां स्वागतूच करपाक जाय. इट वॉज अ रायट डिसिजन आणि त्या डिसिजनाचें स्वागत जावपाकूच जाय. कारण गरज आसा तशा पद्दतीन लँड फ्रॉड्स हे गोंयांत जाल्ले आसा. पूण ज्या पद्दतीन त्या SITची स्ट्रक्चर जो जालो पळय, तो स्ट्रक्चर हो लँड डील्स इन्वेस्टिगेट करपाक न्हू. आतां तुमकां एक जोक सांगता की काल जशें SPन सांगलें की 35 FIR जाल्या आणि 9 काय कितले अरेस्ट जाले, भितरले 8 जाणांक बेल मेळ्ळे, 100 केसीस जाल्या. आयज जर परिस्थिती तूं पळयची म्हणजे तो स्ट्रक्चर जो आसा, SP मागीर PI मागीर PSI मागीर कॉन्स्टेबल, अशें हे मनीस लँड डील्साचें इन्वेस्टिगेशन करूं शकनात. आयचे 100 केसीस जे येयल्या ते प्रत्येक केसी SP मार्क करता त्या PSI कडेन ती, त्या SI कडेन तो ते बंडल आणि ते पळयलं ते वाचलेले पळोवनूच तो तकली उडयता. तो तेका भितरले कांयच कळपाचें ना. एक म्हणजे आमचे जे लँड इश्यूज आसात आणि त्या लँड इश्यूजाच्या संबंधान ही जी फ्रॉड जाल्या पळय, ते जर आमी ते मुळा पासून आमकां पळोवचें पडटलें. फ्रॉड सुरवात खंय जाल्या? ज्या प्रॉपर्टींचे रजिस्ट्रेशन पोर्तुगीज दस्तऐवजांनी आसा आणि ज्या आर्किओलॉजी कडेन आसा, तातूंत मॅनिप्युलेशन करून तेंच्यांनी ते फॉर्ज केले डॉक्युमेंट. त्याच्या उपरांत इम्पर्सनिफिकेशन म्हणटात तशें म्हणजे तो मनीस आपूण अशें दाखोवन आपली हेरिडिटरी हे सगळे ताका लायल्या आणि तो आपूण पार्टी म्हणून ती विकल्या. आणि मॅक्झिमम जर गोंयच्या लँड डील्साचो जर तूं विशय पळयशीत प्रमोद, जाल्यार ते कशें जाला की पयलीं कशा पद्दतीन ती जमीन काडून एका मनशाच्या नांवार हाडप आणि मागीर तेणी ती दुसऱ्याक विकप. डायरेक्ट त्या पार्टीक विकप ना, पयलीं ती आपल्या नांवार आपूण जावप, आपल्याचो 114 नांव येवप, मागीर ती तिसऱ्याक घेवप आणि क्लियर टायटल कशें करून. दुर्दैवाची गजाल की ह्या SITन आयज कशें मनीस जाय, सिनियर एडवोकेट जाय जेंकां पुर्तुगीज कायदे खबर आसात, सगळ्या लँडची संबंधीत जो कितें प्रोसेस आसा तो कसो प्रोसेस चलता हेची म्हायती खबर आसूंक जाय. पोर्तुगीज डॉक्युमेंट वाचपाक कळपाक जाय, पोर्तुगीज भाशा कळपाक जाय, तेचें ट्रान्सलेशन योग्य पद्दतीन जाला काय ना हें तपासपाक. ते हांगा PSI आमचे बाबडे जे करतात पळय तांकां 114 शिवाय दुसरी कांय खबरूच आसची ना. कारण आमच्या बरोबरचे भुरगे ते, हांव सांगता तुका, आमच्या भुरग्यांक अजून आमचे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंटाचे मूळ खंय हे आमच्या कितल्याशाच भुरग्यांक अजून खबर सुद्दां ना. म्हणजे पोर्तुगीजाच्या आर्किओलॉजीन एक रजिस्टर आसता, तुका सांगता प्रमोद, त्या रजिस्टराचेर म्हाज्या पणजोबाचें नांव आसतलें, पूण म्हाज्या पणजोबाक खंयसून ती जमीन येयली तेचो सोर्स आसता. मागीर त्या पणजोबाचो सूत्र धरून हांवें म्हाजो संबंध थंय लावंक जाय. तर ह्यो गजाली एक्झॅक्टली ह्यो गजाली समजपाक हे PSI आणि PI किंवा हो SP समजो शकना जो IPS जरी आसलो तरी. You agree with this, Joel, because the way it started and the way the stage at which it has reached, do you think it is going fine or do you think the efforts are not enough? When we started this SIT, Pramod, it was a big kind of a news. The entire state was, gripped into this SIT. When arrests were made, around a month back, everybody was like, surprised and bingo. Bingo, and it was a welcome step then that time. But having said that, as we moved on,
you get to realize that there are so many things which are lacking. As Kishore has rightly said, you have to have a team which will go into the depth of these papers. It's not just 1 or 2 years or 10 years. Our land issues have been there for decades. You need people, inscription documents. Yes. Then you have inheritance has to be tracked down. It's not going to be easy, and police officers are not in a position to track that down. You need expert people, number one. Secondly, arrests have been made, that's fine. They have got bail also. That's not the end of it. But when you move on now with the legal battle, where is it? And how long it's going to take? कारण म्हाका कित्याक दिसता की एक गजाल वायट दिसता की कांय लोक सध्या कोर्टा भितर केसी झगडटात गोंयकार आमचे तांचो कांयच गुन्यांव ना कोणे तरी आयलो कोणे तरी तांच्यो जमनी आपली नांवार करून घेतल्यो तिसऱ्याक विकल्यो ते सध्या स्वताचो वेळ एनर्जी पयसो खर्च करून कोर्टांनी झगडटात हांगा एसआयटी ताजे उपरांत जाल्या ताजे पयलीं तर एसआयटी जावचे पयलीं तर त्या केसीचे पुलीस स्टेशनाक खबरच नाशिल्लें कितें करप ते पुलीसच सांगताले तुमी कोर्टा वचा म्हणून इतल्याची परिस्थिती पाविल्ली गोंयकारांचे जातात हाल आणि ह्या हाजेर स्टेज 2 कितें हाजेर अजून कांयच क्लॅरिटी ना. Having said that, now the government should have started a fast track system, where you need to fast track these cases. Otherwise, 20 years you will be stuck in this with no solution. This illegality, or whether it is illegal or whether it is fraudulent, will remain there and there. Nothing will move, and 10 years into litigation, nothing will come out of it. You form a fast track court, back this system. कारण तू जर ही जर केस पळयली एक्चुअल जमनीची जर केस पळयली जाल्यार कॉन्स्पिरसी आनी फॉर्जरी हीच सेक्शन लावपाक शकता. सो अल्टिमेटली ज्या मनशाचे अन्याय जाला त्या मनशाक न्याय कसो मेळटलो हो हांगा सगळ्या आनी लोकांची एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीज आसात कोण तरी जन्मा येवची पयलीं सायन मारला कारण तांकां दिसता म्हाका 114 नांव कोण आसा तें खबर आशिल्लें पूण तो जन्मा केन्ना आयलो काय तो केन्ना सोंपलो हें कांयच खबर नाशिल्लें. कांय डिडाचेर जन्माक आयलोच ना मनीस कांय डिडाचेर तुगेलो मनीस तुगेलो एक्सपायर जाता आनी येवन सायन केला. सो अशी कितल्योश्योच गजाली आसात. Only one thing, Pramod, is this mechanism which is started now will send some sense of fear into these illegalities. Anybody who is getting into land fraud will think twice now, and that's it. There is nothing beyond that. Deterrent. No, just a deterrent. दिसता हो डिटरंट तरी जातलो काय ही हवा अशीच तुगेली फुस्त जातली. प्रमोद फाटल्या डिबेटीन म्हाका दिसता आमी हेचेर सविस्तर चर्चा केली आयज ताच्या फुडें आज आमचो मुद्दम 1 मिनिट जाला न्ही किशोरान सांगलें की काय जी मॅन पॉवर जाय ती कसले तरेची जाय जेका लँड रेव्हेन्यू कोड बी जो कोणाचो अभ्यास आसा किंवा जमनीच्या विशयाचो अभ्यास आसा कायदे जाणा ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यो जाणा आशिल्ले ते लोक तेजेर जाय एडवोकेट आसतले सब रजिस्ट्रारचे ऑफिस आसतले स्टेट रजिस्ट्रार मामलेदाराच्या लेवलाचे आसतले डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचे आसतले कलेक्टरेट लेवलाचे आसतले अशें जाय आनी अशें आमी बरयल्या उपरांत म्हाका दिसता 25% एक्स्ट्रा दिलो तो कोण दिलो जाल्यार पुलीस ऑफिसर PI PSI अशें दिले ते न्ही ते जालेच ते जायच कोणा धरून हाडटा जाल्यार तांकां ते जायच पूण हे जे कायद्याचो अभ्यास आशिल्लो जमनीचो खोलायेन अभ्यास आशिल्ले लोक जाय आनी हे प्रमोद गांवांनी लोकांनी कोणाच्या जमनी कोण बळकवपी राक्षस जे आसा ते अनेक गांवांनी आसात हे फक्त हेच न्ही आतां ह्यो ज्यो केसी आसा त्यो केन्नाचे तरी पण फाटले 10-15 वर्सां त्या केसी पेंडींग आशिल्ल्यो तूं म्हणटा अशें पुलिसांक कोणाक खबरच नाशिल्ली की कितें कशें हें जाता पुलीस सांगताले कोर्टांत सकाळी धरलो सांजो सुटलो मनीस अरे कोणाचो तरी मेल्ल्या मनशाचे सायन मारून तेणी लुटल्या जमी ते चोर ती सादारण चोरी न्ही ही कोणाचे आलमार फोडून कितें दागिने चोरले अशी बारीक चोरी न्ही ही मोठी चोरी जमीन लोकांची जी वर्सांनी वर्सां लोकांनी कसोवन पळय दवरली ती जमीन चोरल्या लोकांनी. सो म्हाका दिसता की आज तिगांनी जे मान्यवरांनी तुमी जे मांडला मानेस्तानी जो विशय मांडला की आनी म्हणटा की फास्ट ट्रॅक सिस्टम जाय फाटल्या फावटी हांवें म्हटलें फास्ट ट्रॅक सिस्टम जाय पूण किशोर म्हणटा अशी SITची व्याप्ती खूब व्हडली जावपाक जाय. SITचेर किमान एक 50-60 लोक आनी ज्यांका जमनीच्या कायद्यांचो अभ्यास आसा पोर्तुगीज कायद्यांचो हांव हाजेर अनेक मुद्द्याचे मुखार वता. समजा तूं सांगता तशें आय मायट बी रॉंग करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग फाल्यां समजा इतली हे सगळे लोक दिलेय बी फायनली आमी खंयची सेक्शनां अंडर तांकां एक्झिस्टिंग सेक्शन जो पर्यंत तूं कायद्या भितर बदल करना आनी जशें बेस्ट एग्जांपल इज नेम चेंज जे ह्या हातूंत भितर आमी हाडले सरकारान बरी गजाल केली कोणूय येतालो खंयच्यानय आनी गोंयकारांची नांव घेतालो आनी तुगेलो सामको हे करपाक म्युटेटेड गोंयकार जाता सारको म्युटंट गोंयकार कळ्ळें तुका कारण तागेले तो नांव
घेता आणि तागेले पयलींची नांवां कसलोच फरक घेना संबंध ना. सो फायनली ह्या अधिवेशना भितर बिल हाडलें न्ही की तुजो बापूय ना तुजो आजो कोण तरी हांगा जन्म आयलो आसपा जाय म्हणून इतली तरी तुगेली कितें तुमकां डिटरंट हाडलो तातूंतल्या ते सब रजिस्ट्रारा सिव्हिल रजिस्ट्रारा कडच्यान काडून सिव्हिल जजा कडेन गेलें प्रकरण. तुका दिसता पण की कायद्या भितर बिकॉज ऑफ दिस केस वेल इफ दिस कॅनॉट बी अ नॉर्मल फॉर्जरी, दिस कॅनॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल फ्रॉड. हांगा लोकांचे जमनी एन्सेस्ट्रल जमनी लँड इज आयडेंटिटी अल्टिमेटली अस्तित्व मनशाचें अस्तित्व म्हळ्यार जमीन ती जमीन हांगा काडून घेवपाचें प्रकरण जाल्यार कायद्या भितर एक कांय स्ट्रिंजंट सेक्शन्स येवची आनी फुडल्या अधिवेशनाक ताजे विचार जावन अमेंडमेंट सरकारान मांडच्यो अशें तुका दिसता काय? कितें लँड विशय काडला म्हाका की आमच्या गोंयांतल्या जमनीक सुद्दां आधार कार्डा सारको युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर दिवपाची आतां एक प्रपोजल तयार जाला, स्कीम तयार जाला. म्हणजे इतकी जमीन ही म्हत्वाची आसा कळ्ळें तुका न्ही. दुसरो विशय म्हणटा जो की प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्र्याक सांगलें, डॉ. प्रमोद सावंत सांगलें की आपूण ह्या सगळ्या गजालीचेर एक्शन घेवपा खातीर ताका खर शिक्षा जावची, ताका म्हणजे तेचेर वेगवेगळ्या सेक्शना अंडर तेचेर प्रोसिडींग चलची म्हणून कायदो हाडटा म्हणून सांगलो. मान्य आसा की 2-3 म्हयने जाले हे सगळ्या गजालीक ज्यो उक्ताडा येवपाक लागल्या. पूण म्हाका म्हाजी एक आसा की सरकारान त्या खातीर कायदो हाडचो फुडल्या अधिवेशनाक तरी हाडचो. कारण नेम चेंज कायदो हा 2-3 वर्सां पयलींच्यान लागलो. निलेश काब्राल स्वता पर्सनली हे सगळ्या कामाक लागलेलो. तो कायदो आतां जाला. सो म्हाका दिसता ह्या खातीर जर जमनीच्या विशया खातीर ह्या चोरांक धरपा खातीर आनी तांकां बरी पुनिशमेंट जावपा खातीर कायदो घेवपाची गरज आसा आनी तो बेगीन जावपाक जाय. बेगीन जावपाक कारण तो मेरेन ह्यो आमी पळयली की 9 एक बायलोय आसा, 8 जाणां दादले एक बायल, 8 जाणां सुटलेय बी, एक जाण एकच मनीस भितर आसा. म्हणजे 1-2 म्हयने जाले SIT केल्यार पूण हे इतके लागून धरून सुटलेय बी ते म्हणजे 2 दिसांनी सुट्टात ते. सो हे सुटपाक जायना. त्यांच्या जमनी ते परत घेवपाक जाय. जो कोण जमनीचो मूळ मालक आसा ताका ती रीतसर बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर्जरी, दिस इज नॉट नॉर्मल फ्रॉड. फ्रॉड आहे. नॉर्मल नाही आहे. नॉर्मल चोरी हे केलें तुगेलो चॅकाचेर तुगेली फॉल्स सिग्नेचर मारली आनी पयशे काडपाचे प्रयत्न केले असली फ्रॉड न्ही. किशोर कायद्या भितर बदल जावप गरजेचे. कायद्या भितर बदल जावपूच जाय ताचे पाठपुरावान सांगलें. पूण सांगता तुका प्रमोद कायद्यान तरतूद आसा आनी ज्या कायद्याची पानां आमी केन्ना उगडून सुद्दां पळोवंक ना. गोंयांत खुबशे कायदे आसात. त्या कायद्याचे जर व्यवस्थीत पद्दतीन जर तो कायदो आमी फॉलो करीत न्हू जाल्यार ह्या सगळ्या चोरांक आमकां धरप शक्य आसा. कारण आमकां कायदे जाता. फॉर एक्झाम्पल फाटल्या दिसांनी जो भूमिपुत्र म्हणून कायदो हाडलो तो भूमिपुत्र कायद्याची गरजूच नसली. त्या भूमिपुत्र कायद्याशी संबंधित अनेक कायदे आहेत ज्या कायद्या अंतर्गत जे 15 वर्सां 20 वर्सां लँड रेव्हेन्यू कोणानच तरतूद सगळी तरतूद आसा. हे सगळे कायद्याचे हे ज्या गजाली करतात तो हेंकाच मुळात कायदे खबर आसात काय कितें. लँडाचो तूं जशें सांगला की गोंयकार आनी गोंयकार कोण जर टिकतलो जाल्यार आमचो अटॅचमेंट आमच्या जमनी कडेन उरप गरजेचें. एकदां आमची जमनीची नाळ जर तुटली न्हू जाल्यार आमी खंयचेच उरचे ना. एक गजाल आमकां संपूर्ण समाज आमचो उद्ध्वस्त जातलो, टोटल उद्ध्वस्त जातलो. काल तुका एक प्रमोद हांव उदाहरण सांगता. ह्या गोंयच्या SITचो आनी ह्या लँड फ्रॉडाचो विशय अख्ख्या देशभर आमचो गोंयचो विशय देशभर पावला. कालूच एक पार्टी मुंबयसून गोंयांत येयल्या ह्याच प्रकरणान तांकां कळ्ळें की SIT सरकारान काडला लँड फ्रॉडाच्या संदर्भात आनी त्या संदर्भात तेंच्यांनी आपल्या जमनीशी संबंधीत चवकशी करपाक म्हणून ती पार्टी गोंयांत येयली. ती माझ्या पेपराचेर आमच्या चॅनलाचेर ह्या संदर्भातली न्यूज पळोवन ती काल म्हाका मेळपाक येयली. तूं बिलीव करचो ना तेंची प्रॉपर्टी मोरजी गांवांत आसा आनी एका काळान पेंडा परत पावलो. एका काळान ती मोरजीची भाटकार तेंच्याच एका सोयऱ्यान फॉर्ज डॉक्युमेंट करून हेंचो कोणाचो संबंध आसा हो न दाखयता आपले ती प्रॉपर्टीचो आपूण मालक अशें दाखोवन 100 crores वेव्हार केला. 100 crores. आणि ते सगळे लोक आयज वेगवेगळ्या पॉलिटिशियनाचे सामके जवळचे म्हणजे हेंकां सुद्दां कळटा की आपूण कंप्लेंट केली जाल्यार आपल्याक नाच करतले म्हणून. ही परिस्थिती आनी खंयचोच मनीस खंयचोच पुलीस गव्हर्नमेंट ऑफिसर खंयचे म्हणजे तुमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट चल पंचायत डिपार्टमेंट कोणूच कसल्याच पद्दतीचे कोऑपरेशन करपाक तयार ना. कारण तांकां खबर आहा हो अमक्या मनशा कडेन पंगो घेतलो आनी तो मनीस व्हडलो आमी कांयच करूं शकना. ही आयज परिस्थिती आसा. ही आज परिस्थिती आसा. दुसरो विशय जो आसा जो आहे तो जमनीच्या संदर्भात तो म्हळ्यार TCPचो. आणि TCPन जे सामके रेडिकल रिफॉर्म्स अनाउन्स केले इन्क्लुडिंग ग्रेटर पणजी PDA स्क्रॅप केली. फक्त NGPDA पुरो म्हणून सांगले. पर्राक आरपोरा नागोवा PDA एरियेंतल्यान काडले. हाऊ आर यू लुकिंग एट दिस एक्शन? दिस इज एक्चुअली द पार्ट 2. जशें आमी आतां पार्ट 2 ऑफ SIT उलयतात
This is a part 2 of TCP. You can actually see a political thread going through the whole Yeah. TCP thing. Like for example, now see Babush is out of this, but what is been given is the entire thing has been shifted to Jennifer Mansera. Number one. Secondly, the township thing which she is talking about is a good idea. Yeah, satellite township. Satellite township thing. But again, the churn which is done, even 16B, for example, 16B said 1,500 odd cases, is saying that okay, fine, I let it go. But the other 6,000 cases are completely out. I don't understand why he's keeping this 1,500 also. No, I think he's saying that those cases are sub judice. No, why it can be, the High Court has not stopped him from taking his... So from scrapping them. From scrapping them. High Court decision is very clear that you do your job, I will do mine. No, but once the government take a decision to scrap them, the petition, the main motive of the petition itself. Government decision घेवपाक 16B scrap करपाक. So basically, when you are taking this half-hearted decision, you feel that it is You feel the political thread. Political thread around there, and Yeah. then your entire move is becoming suspicious. I feel a lot of these things have happened, but by and large, he has rewarded Jennifer, and still has not hurt Babush Mansera. I mean, that is what he's done in Arpora, Para, and Nagoa. He's also done the same thing. I mean, he knows his target, and he is going. He has hit the target. Hit the target. Wonder तू या गजालीकडे कसं पहिला द स्मॉलर डिटेल्स आम्ही मागीर येऊया गोल्फ कोर्स बी बट ही जी मेजर डिसिजन्स आसात 16B आणि PDA संदर्भात PDA संदर्भात कितें जाला विश्वजीत राणे जे निर्णय आता घेता ते त्याच्या मंत्रिमंडळातल्या बऱ्याचशा लोकांक ते मान्य असतात. माझ्या त्या कलिगान पयर बाबूस मनसेला विचारलं की तुझी ती ग्रेटर पणजी PDA कॅन्सल करता रद्द करपाचा ODPच रद्द करपाचा तो म्हणटा बरोबर आहा म्हणटा तो. म्हणजे विश्वजीत राणे जे डिसिजन घेता ती बरोबर आसा म्हणपी हे लोक जे काल चेअरमॅन आशिल्ले हेच लोकांनी ती PDA ग्रेटर पणजी PDAचा जन्मच राजकीय कारणा खातीर जाला. आणि एक म्हणल्यार आता हांगा राजकीय एखाद्या आमदाराची ते सय करूंक मेळटा अशी पूण हे सगळे विशय जर हाडले तरी विश्वजीत राणे जे डिसिजन स्वताहून घेवपाक लागला हे कॅन्सल कर ते कॅन्सल कर हे रद्द कर. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी तो म्हाका दिसता की काय मंत्रिमंडळातले किंवा त्याच्या भाजपातल्या काय लोकांक तो विश्वासात घेऊनच हे कितें तरी तो करता अशें म्हाका दिसपाक लागला. म्हणजे सस्पिशियस बरें करता काय वायट करता प्रश्न तो सो तो कोणाकडे तरी हे करपाक क्लॅशीस करपाक तरी चल्ला अशें म्हाका दिसपाक लागला. कोणाकडे तरी क्लॅशीस करपाक कारण प्रत्येक डिसिजन ते तशेंच आसा. हितून लोकांचे हाज्या खातीर डिसिजन ना हितून PDA बी रद्द करप हे लोकांक सर्वसामान्य मतदारांचे काय ना भितर हे राजकीय लिडरांकडे हिचो संबंध आशिल्ल्यो गोश्टी. सो कोणाकडे तरी ते पॉलिटिकल लिडराक क्लॅशीस हे चल्ले भितरले काय कितें अशी म्हाका जी डिसिजनां पळयतकूच दुबाव येता. किशोर कशें पळयता हे कडेन कारण ते कारण म्हळ्यार की सामान्य मनशाक डायरेक्ट घडये लागनासतलें बट फ्रॉम द प्लॅनिंग पर्सपेक्टिव्ह NGPDA ही एकच PDA आसप कारण तशें आमी उलयले की ग्रेटर पणजी PDAचो जो जन्म जाल्लो तो जन्मूच जाल्लो एका राजकीय गरजेंतल्यान. इट वॉज अ पॉलिटिकल नेसेसिटी म्हणून आमी एक वेगळी PDA तयार केली. ग्रेट आमी कितें कितें केलें म्हणना त्या वटेच्यान ते सगळें आरपोरा नागोवा पर्रा ते एक नाटक सुरू जालें. आज तुगेलो TCP मिनिस्टर म्हणटा वेदर इट इज विश्वजीत राणे ऑर एनीबडी आज तो TCP मिनिस्टर म्हणटा की हांगा एकच NGPDA पयलींच्या भशेन पुरो हातूंतल्यान प्लॅनिंगाच्या दृश्टींतल्यान फायदो जातलो काय फक्त राजकारण जातलें. प्लॅनिंगाच्या दृश्टीन फायदो जातलो पूण राजकीय कंपल्शन म्हणून हे सगळ्यो गजाली आयल्यो न्हू त्यो आतां तो कॅन्सल करता. पूण म्हाका कितें दिसता की म्हणजे जेन्ना आमी रावंड टेबल पयलींच घेतलो की विश्वजीत राणेन जे डिसिजन घेतल्या ही एवरी डिसिजन ऑफ हीज हॅम्पर्स अ पर्टिक्युलर डील. म्हणजे हो विशय आमी तेन्ना सांगलो की हे जरी तो उलयलो जाल्यार ही सादी गजाल ना ही खूब व्हडली रिस्क तो घेता आणि ही रिस्कूच कारण आता तो 16B म्हणटा सगळे कॅन्सल. तू विचार कर प्रमोद जवळजवळ 6,000 ऍप्लिकेशन येयल्या प्रत्येकाचे कितें ना कितें तरी भितर हें आसतलें हितसंबंध आसतले. तू अशें टाक करून ते सायडीक काडपाक सोदता पळय ते खरेंच जावं शकता काय. विश्वजीत राणे सांगता की ना आपूण पर्यावरणा कडेन खंयच्याच दृश्टीन तडजोड करचो ना. आमचे जमनी आमचो पर्यावरण नो डेव्हलपमेंट झोन हे ते सगळें सांबाळपाक जाय असो जर उद्देश आसा तेचो जाल्यार म्हाका दिसता एक कोण तरी व्हडलो अवतारच प्रकटला हांगा आमचे गोंय वाचोवपाक आणि ताका नमस्कारूच करचो पडटा. म्हायती खातीर सांगता म्हळ्यार वास्को PDA आसा आणि सावथ गोवा PDA म्हणजे
तो ज्या पद्धतीन विश्वजीत राणे ज्या पद्धतीन हे सगळें एक्सप्लेन करता सामान्य गोंयकारांक की गोंय राखपाक लागून गोंयचे पर्यावरण इकोसिस्टम राखपाक लागून गोंयची जंगलां राखपाक लागून नो डेव्हलपमेंट झोन राखपाक लागून शेतां राखपाक लागून हे सगळें जर तो करता जाल्यार त्या अवतारा समोर हांव नमस्कार करता. पूण हेचे परिणाम इतले भयानक जावपाचे आसात की आमचे गोंयचे राजकारण वेगळ्या पद्धतीन मोड घेता काय कितें घेतले काय कितें, कारण हे क्रोर्स ऑफ रुपीसाचे व्यवहार जाले हेतून. हे सगळे गोष्टी बेश्ट जावना. पीडीए जाले, पर्रा हडफडा नागवा पीडीएन घातले, ते सेपरेट पीडीए केले, हे सगळे गजाली बेश्ट तशें प्लॅनिंगाच्या दृश्टीन जावना. व्हडले व्हडले लोकांनी जे जमनी घेतल्या ताका फॅसिलिटेट करपाक हे गोष्टी जातलेले आसा. सो हे सगळे गजाली आता खंयच्या मोडार वयतले आणि कोणाच्या तकलेर खंयच्यो बंदुको लागतल्यो ह्यो आता फुडल्या कांय दिसांनी किंवा फुडल्या कांय वर्सांनी आमकां कळटलें. पूण माझे एकूच म्हणणें की आमी अविश्वास दाखोवया नाका. जर गोंया खातीर तो बरो करता, वी आर विथ हिम, वी हॅव टू बी विथ हिम. पूण तेतूंतसून जर भलतेंच फाल्यां उगड जालें की हे तेणी अमक्या खातीर केल्लें जाल्यार ही हॅज टू फेस दॅट. Kishore, now what happens here is this decision which is taken is completely, if you look at it plainly, are pro-people decisions. Yes. Okay, like for example, take the case of Greater Pandya. Yes. People were completely opposing it, calling it a political this thing, to satisfy political need of the hour. So I mean, now that he is scrapped it, obviously it is again people this thing taken that township thing, a good decision. Arpora, Parra, again the same thing. Nagawa, same thing. People were completely opposing it, and that time Michael Lobo was forcing it. So basically now he has restored all of that, and now I think people will be with his decision. Because there is no reason to say that he has done something to destroy his. So having said that, I mean, is this populistic politics like, or political populism? It looks like a mix of both. You cannot. They are not mutually exclusive. You are saying. But having said that, now see again, Michael Lobo made a statement saying that his reaction was asked, and he said that he welcomes this decision and all. I don't know how he welcomes it. He is the person who has pushed through this. He is being welcomed by his party, no? He welcomes. So and he is responsible for all this thing. Babush welcomes it. Michael welcomes it. Now Michael has got no reason to welcome it because Michael is a person who has even increased the FIR from 60% to 80%. I mean, if he is talking about a hill which is now 100% settlement, and आमचे वखदाक आमी ते मातशे काडून मागीर 30-40% केला म्हणून खंयचे काडून you are in the government at that time. Till 21 late 2021 you are or early 2022 you are still in the government. You should take responsibility from 2018. I think this is the key word. Who should take responsibility? आज बाबूश म्हणता ग्रेटर पणजी स्टेप केले बरे जाले. हांगा मायकल म्हणता हे केले बरे जाले. So who is responsible? पांडुरंग तुवेच काडिलो मुद्दो. जबाबदारी कोणाची? मुख्यमंत्र्याची. नो आणि ही पोस्ट जाय म्हणून याला पण क्रिएट करपाक लायली ग्रेटर पणजी. याला पण क्रिएट करपाक लायली. म्हणजे अजा किशोर गाण्यानं म्हणटा ते सांगून कितें उलोवपाचें काम मेळ्ळा लोकांचे. म्हणजे सामके स्वता स्वार्थ पळोवपी राजकारणी हेचे बाबतीत जण आसात न्ही हे आपल्या स्वार्था खातीर कितेंय करपी लोक. ना कारण हांचो जन्मच एका राजकीय गरजेंतल्यान जाला आनी राजकीय गरजेंतल्यान जन्म जाला. तूं म्हणटा तशें की विश्वजीत जे करताले सर पयले वेले वयर जाल्यार लोकांची मागणी आशिल्ली. देर वर सम पॉलिटिकल compulsions created some anomalies. He is correcting those anomalies. On the face of it looks like that. तूं म्हणटा तशें फुडारा वचून जाल्यार कितें जातलें? I think we have to reserve our judgment because of that. But on the face of it looks very rational. पण लास्ट म्हाका टायम हांगा सुटपा पावला. तुमी परत आमी लास्ट टायम साळावलेच्या उदकाचेर उलयल्ले. तुमी ह्या तिळाराच्या उदकाचेरय तुगेली स्टोरी केली की साळावलेचें उदक खंय वता हेच आमकां पाणी कुठे मुरते का म्हणून. तिळाराचेर जेन्ना तुमी अभ्यास केला तेन्ना पाणी कुठे मुरते. तिळारीचे हेतून एकूण म्हणजे एग्रीकल्चराक जाय आशिल्ली ती 16,500 हेक्टर पूण ती मागीर कमी करून 14,200 हेक्टर तरी केली. आत्ताच्या घडयेर फक्त 51% एग्रीकल्चराकूच हे येता आनी जमनीचो विशय आमी डिस्कस करायचो इतलो वेळ जाल्यार एक व्हेरी सामकी म्हत्वाची गजाल लक्षांत आयल्या तेतून इन्व्हेस्टिगेशनान की लोकांनी एग्रीकल्चरा खातीर जे उदक सोडलेलें न्ही तर लोकांनी एग्रीकल्चर लँडूच विकल्या. ही एक म्हत्वाचो विशय ह्या तिळारांतल्यान भायर येयला आनी ताका लागूनय एक आसा की कमी वापर जावपाक लागला दुसरा
पण दुसरं आणि एक गजाल आसा की देवियार आणि डॉक्टर देवियार आणि एसएमडीनी प्रश्न विचारलो की साखळेच्या कॅनलाक तिळाचे उदक कित्याक पावना जाल्यार आमचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उत्तर दिलां की पाणी तिळाचे शॉर्ट आसा म्हणजे सगळे जर पळयले म्हणजे एकूण जे 14,000 हेक्टराक जमीन उदक वचपाक जाय तेका वचना 7,000 हेक्टराक वयता उरलेलें उदक खंय वयता हो एक प्रश्न आसाच कॅनलांचें काम जे नार्व्या बिचोली जे साखळे आसा ते अजून अर्दवट आसा म्हणजे 2009 प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो इतक्या वर्सान हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावनूय अजून उदक लोकांक पावना म्हाका दिसता की हांवें साळावलीची डिमांड केल्ली तशी अंजुण्याची आणि तिळावलीच्या उदकाची ऑडिट जावपाकूच जाय हे हेचेर हांव आसा आणि सगळे सारकें जर नियोजन केलें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत 24 आवर उदकाची जी समस्या आसा ती सुट्टली फक्त आमचे उदक आसा नियोजन ना पूण तेजें प्लॅनिंग ना आमचे उदक आसा नियोजन ना ह्या आमी जमनी वेल्यान सुरवात केल्ली उदकाचेर येवन थांबतात दोनूच विशय अशे जीवन म्हणणाचे गोंयकारांचे आमचो वेळ सारको सोंपला Pandran, Joel, Kishore, thanks a lot for joining me on this round table with our student.